गोंय सरकारान मांडवी न्हंयचेर तिसरो पूल बांदला. हो पूल बांदपा खातीर गोंयकारांच्या कराचे कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. मात त्या पुला वयल्यान येरादारी करपा खातीर मोजक्याच गाडयांक परवानगी कित्याक असो प्रश्न गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या स्वाती केरकारान केला. तशेंच पणजेच्या पोरन्या दोनूय पुलांचेर येरादारीची गर्दी आजून कमी जाल्ली ना. अटल सेतू हो मांडवी न्हंयचेर बांदिल्लो तिसरो पूल शोभे खातीर आनी पर्यटन थळ करून सरकारान दवरला अशेंच सद्या पुलाचेर पळयल्यार दिसता. रातचे व्हडा प्रमाणान गाडयांची गर्दी पुलाचेर आसता अशें स्वाती म्हणटा. इतल्या 1000 कोटींचो पूल फक्त एक हे कितें टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणजे असो कितें प्रोजेक्ट केलो की हो पूल म्हणजे गोंयान कितें तरी युनीक गोश्ट जाल्ले भशेन. आयजूच पेपरार हांवें वाचलां येदो व्हडलो पूल बांदला पूण आजुनूय ट्राफिकाची समस्या आजून सुटलेली ना. कंजेशन हें चालूच आसा. जाल्यार हे कोणाक फटयता हे बीजेपी सरकार? म्हणजे गोंयच्या लोकांक खंय तरी एक कसले तरी आमिशां दाखोवप आनी लोकांक खेळत वचप आनी हेवटेन करप्शन करून लुटप आनी गोंयच्या लोकांक फक्त दोळ्यांक उदक लावप हेच काम आज हे भाजप सरकारान केल्लें आसा. खरें पळयल्यार वायट दिसता की म्हणजे जगान अशे पूल अशे कितलेशेच पूल आसतले जे आज म्हणजे कोणाक खबर सुद्दां ना. म्हणजे इतले टॅक्नॉलॉजी थंय बरी आसा आनी हांगा इतले करप्शन जाल्लें आसा ह्या सद्या ह्या पुलाचे. म्हणजे काल आमच्या प्रेजिडेंटान सुद्दां काडलेलें आसा आनी लोकांक अशें कितें भासयता की गोंयान कितें तरी व्हडलो प्रोजेक्ट जालो आनी लोकांक तेजो फायदो. पूण बेजिकली हेजो लोकांक कितलो फायदो जाता? आज 2 व्हिलर त्या पुला वयल्यान व्हरूंक मेळना. सो इतले 1000 कोटी जर स्पेंड करता जाल्यार सुविधा ह्यो तश्योच लोकांक मेळपाक जाय. कारण हे म्हणजे एंटरटेनमेंट करपाचो भाग न्ही. पूल हो एंटरटेनमेंटाचो भाग न्ही. तो आमच्या गोंयच्या प्रत्येक जाण आज ते पुला खातीर आमचे जे टॅक्स वता तितूंतल्यान बांदलेलो आसा. म्हणजे सरकारान विचार करचो कारण हितूर सेंट्रलाचो पयसो ना. सगळं स्टेट गव्हर्मेंट बेर करता हेजो खर्च आनी लोकांक हे फटयता. आनी आज थंय तो एज इफ कोण कराटेचे थंय हे घेता एक्टिविटी करता आनी पेपरार दर दिसा आमी फोटो पळयले. पूण हांव इन फ्युचर अशें दिसता की ह्या पुलाचो खरोखरूच जे ट्रॅफिक कंजेशना खातीर हो पूल बांदला तेज्या खातीर ताजो उपयोग जावचो आनी कशें फुडें जातलें तें आमी आतां सगळे गोंयकार पळयतलेच. पूण गोंयकारांक हांव एकूच विनवणी करता की हे जे बीजेपी सरकार तुमकां जे फटयता ताका बळी पडूं नाका.